आमी मागणी केलेली रेटी खातीर आमगेली 17 रुपया पर टन पर किलोमीटर मेळचे म्हणून आमी ऑलरेडी लेटर दिल्लें आसा। त्या प्रमाणे आमकां ही रेट मेळची आनी सगळी तमाम सावथ गोवा ट्रक ओनर जितली कोण आसात आमगेले मेंबर्स ते सगळे मेंबर आमी अपील करता सांगता की तेणी जो वेळ पसून रेट जायना तो वेळ पसून गाडी घेवन मायनीर वचनाय आनी वचप ना। रेट जातरीच मागीर वचपाचें। कितली रेट आसली सद्या? आता सध्या 9.5 रुपये 9 रुपये पर 30 पैसे पर टन पर किलोमीटर आसा। तुम्ही ऑलरेडी कंपनी बी सांगला ही खबर? त्या कंपनीक पडला आमी प्रत्येक सिजना आमी कंपनी सांगतात आनी कंपनी आमकां आश्वासन दिता पयलीं चालू करा मागीर रेट दिता पूण रेट आमकां मेळना। प्रत्येक टायमा आमकां मागीर तुमकां अशें हें करचें पडटा। एक्सिडेंटा खातीर एक रूल केलो सरकारान। इमिजिएटली गाडी एक्सिडेंट जायत जाल्यार तो ड्रायव्हर भितर पडटालो आनी तो फेटल एक्सिडेंट जालो जाल्यार तो ड्रायव्हर 3 म्हयन्यांनी सुट्टालो। पूण ती ट्रक आसा पळय ते आमचे अजुनूय सुटना। ट्रक अजुनूय भितरूच आसा। ड्रायव्हर सुटून 3 म्हयन्यांनी दुसरी गाडी चलोवपाक लागलो पूण पात्रांव आसता सफर जाता। तो एक डिमांड आमी केल्लो। अध्यक्षान जी अपील केलां की रेट जाले शिवाय खंयच्याच ट्रकवाल्यान आपली गाडी घेवन मायनीर वचप ना। हेजेर आमी सगळे ठाम आसा आनी जे असले विचाराचे जे मनीस आसा जावं असले विचाराचे ज्यो खंयच्यो संस्था आहा तांकां आमी पुरेपूर सपोर्ट करतले हाजे मुखार। ट्रान्सपोर्ट रेट, GPS, कामगार ते मिना विशीं सगळ्या विशयांचेर चर्चा करून तोडगो काडपाक खंय मुख्यमंत्र्यान सोमारा बसका आपयल्या। मायनिंग बेल्टांतलो सावड्डेचो आमदार दीपक पावसकार फुडाकार घेता। मिटींग जी आसा ती आमी पयर सेमाडी गेल्ले सगळे सावथ गोवा ट्रक असोसिएशन आनी सगळे पंचायतीचे सरपंच सीएमा कडेन गेल्ले आमी आनी सीएमान आमकां सांगिल्लें आसा आतां येत्या मंडे आमी मिटींग ऑर्गनायज करतलो। सगळ्या मायन ओनराच्या जे आसा तांकां आपयतले डिपार्टमेंट जे मायन डिपार्टमेंट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हांकांय ऑफिसराक आपयतले आनी हेजेर एक म्हणजे हो रेटीचो जावं बाकीचो विशय जो आसा सगळो एक सोमाराक हेजे फायनल करतलो म्हूण सांगलें। प्रुडंटा खातीर मयूर नाईक।